नमस्कार, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया रेशाद मसाला लावन भाजलेल्यो कुल्ल्यो। ही जितली पळोवपाक बरी दिसता तितली खावपाकूय खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। हांवें हांगा 7 ते 8 मिडियम कुल्ल्यो घेतल्या। ह्यो कुल्ल्यो हांवें बऱ्यो उदकान धुवन साफ करून घेतला। आतां हांकां आमी थोडें मीठ लावन घेवया। तातूंत घालता 1 चमचो मीठ, तुमी हांगा तुमचे चवी प्रमाणे घातल्यार जाता। अर्दो चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता मिरसांगेची पावडर आनी हें आतां आमकां बरें अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। तो मीठ आनी मसालो बरो कुल्ल्यांक लागपाक जाय, अशें बरें मिक्स करून घेवया। तसोच मागीर तातूंत अर्दो लिंबाचो रोस असो पिळून घेता आनी तो एकदां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें कुल्ल्यांक लावन थोड्या वेळा खातीर मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। कुल्ल्यांक लावपाक हांवें हांगा होममेड रेशाद मसाला वापरला। रेशाद मसाला कशें करपाची ती तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार ताजें लिंक हांवें डिस्क्रिप्शनान दिला, तुमी पळोवंक शकता। तातूंत मागीर 2 चमचे रेशाद मसाल्याची पेस्ट घालून घेता आनी ती पेस्ट आमकां कुल्ल्यांक बरी लावन घेवपाक जाय। तो मसालो बरो कुल्ल्या भितर भरून घेवपाक जाय, असो बरो मसाज करून घेवपाक जाय आनी हें आमकां काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। जितले वेळ तुमी चड मॅरिनेट करपाक दवरतात तितली ताका टेस्टूय बरी येता। तर हें आमी 2 वरां खातीर मॅरिनेट करपाक दवरया। ताजे उपरांत कायलीन थोडें तेल तापत दवरया। तेल बरें तापलें म्हणटकीर ते मॅरिनेट केल्ल्यो कुल्ल्यो तातूंत एक एक करून अशी कायलीर घालून घेता आनी ती घालता आसतना फ्लेम बारीक करून दवरपाक जाय। सगळ्यो अश्यो घालून जाल्यो म्हणटकीर ताजे वयल्यान थोडेंशें तेल घालून घेता आनी तें परतून आमकां दोनी सायडींनी अशें भाजून घेवपाक जाय। दोनी सायडींनी बरी कुल्ल्यो भाजून घेवपाक जाय। कुल्ल्यो बरें भाजून जाले म्हणटकीर त्यो आमी एका प्लेटीन काडून घेवया आनी काडून सायडीन दवरया। आतां त्याच कायलीन थोडें तेल घालून घेता आनी तातूंत 1 कांदो आडवो चिरून घेतला तो घालता आनी तो आमकां असो बरो फ्राय करून घेवपाक जाय, बरो तळसून घेवपाक जाय। तो असो गोल्डन ब्रावन जालो म्हणटकीर तातूंत 3 चमचे रेशाद मसाल्याची पेस्ट घालून घेता आनी बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून तो 2 मिनटां आमकां असो भाजून घेवपाक जाय, असो बरो फ्राय करून घेवपाक जाय। मागीर तातूंत इल्लें उदक घालून घेता आनी तें एकदां अशें मिक्स करून ताका एक बारीकसो खतखतो काडून घेवपाक जाय। असो बरो खतखतो आयलो म्हणटकीर आमी ती भाजून घेतलेल्यो कुल्ल्यो सवका एक एक करून कायलीर घालून घेवया आनी ताजे वयर झांकणें धांपून ते 2 मिनटां शिजोवन घेवया। मागीर त्यो कुल्ल्यो आमकां दुसरे वटेन परतून घेवपाक जाय आनी ताजे वयर झांकणें धांपून आनी 2 मिनटां खातीर शिजपाक दवरपाक जाय। ते मसाल्यांतलें उदक बरें आटून घेवपाक जाय। तर पळया, आमच्यो कुल्ल्यो मसाल्या वांगडा बऱ्यो शिजल्या आनी अशे तरेन तुमचे रेशाद मसाला लावन भाजलेल्यो कुल्ल्यो तयार जाल्ल्यो आसा। तुमी खरें एकदां मुद्दम ट्राय करून पळयात, तुमकांय खूब आवडटली। आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।